platform to talk about the major health issues which women face all around the country. First is breast cancer and osteoporosis, which we'll be conducting a camp later, and iron deficiency anemia. And the problem with this is that women who is the major workforce or can be the workforce which the party is working on providing 33% reservation, if we have to strengthen them, we have to empower them, and for empowering them, health is the priority. And if half of them are suffering from iron deficiency anemia, which we all know affects your health and the work that you can perform at your workplace. So we decided to take these health issues and focus on the causes so that we can reach, we can have a mass outreach to the women out here, and we can, in future, we can collaborate for something bigger like a camp or something. But we took this opportunity to speak about two topics majorly, iron deficiency anemia and breast cancer, so that there is a mass outreach and a collaboration for future. देशभर जे लाईव्ह स्क्रीनिंग जातले आनी आयज थोड्याच वेळान ते स्क्रीनिंग स्टार्ट जावपाचें आसा. आयज आमची मुरगांव वचून सगळीं बायलां एकत्र येयलेलीं आसा. सकाळी आमची यात्रावूय जाली, सगळी ही यात्रा काडली आनी आतां आमी लायव्ह स्क्रीनिंगाक लागून रावलेले आसा. एक बरी गजाल म्हणल्यार कितें जालें, जे हिसपान आयज आमची सेल्फ हेल्प ग्रूप, महिला मंडळ, NGOs, स्पेशली आमचे आयज डॉक्टर्स हांगा उपस्थित आसा, तेंची टीम उपस्थित आसा. बांदेकर डॉक्टर हांगा येयलेले आसा. तिणें स्पेशली बायलांक लागून ब्रेस्ट कॅन्सराच्या बाबतींत सगळी म्हायती दिलेली आसा. आनी जो आयचो प्रोग्राम जो नारी शक्ती वंदन जी इन्चार्ज आसा श्रद्धा आमोणकर, तशेंच आमच्या मुरगांवचे मंडळ अध्यक्ष संजय सातडेकर, प्रसाद मुरगांवकर आसा, आमचो प्रभारी संतोष केरकर आसा, आनी त्या प्रमाणे सगळी मुरगांवची महिला आयज एक बरें दिसून येयलें कित्याक जे आयज प्रधानमंत्रीचे विचार आसात स्पेशली बायलांक लागून, जे तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आख्ख्या आमच्या देशान जे बायलांक लागून कितली जे स्किमी इतलोसो आदार दिल्लो आसा. प्रोग्रामा खातीर आमी जाले 2 म्हयने जाले प्रोग्रामा खातीर खूब तयारी केल्लेली आसा. 9 जानेवारीसून आमी स्टार्ट केलेली आसा ह्या कार्यक्रमाची तयारी. खुबशे आमी महिला मंडळाचे प्रेसिडेंटा कडेन मिटींग जाली, NGO कडेन जाली, तशेंच आमी संमेलनूय घेतली. आनी आयज जो प्रोग्राम आसा तो आमकां नरेंद्र मोदीजी संबोधीत करतलो सगळ्या लायव्ह आमच्या सगळ्या बायलांक. नारी शक्ती मंडळ हो कार्यक्रम हांगासर बऱ्या रितीन हांगासर जाता. आमचे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी हांगासर आतां उलोवपाचें आसा आनी ताकाच लागून ते आयकपा खातीर स्पेशली महिला वर्ग आनी ह्या महिला खातीरच तांणी हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आदरणीय नरेंद्र मोदीजी सगळ्यान पयलीं 15 ऑगस्टाक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर भाशण पयलें केलें त्या टायमाचेर तेणी इतलेंच म्हटलें की हर गव्हर्मेंट टॉयलेट होना चाहिए. जवळ जवळ प्रधानमंत्री आणि टॉयलेटीचो प्रश्न काडलो, सगळे हसताले. पूण आयज ती जी स्कीम जी आसा हर गव्हर्मेंट टॉयलेट, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान न्हू, गोंया भायर बसून ओपन डेफिकेशन जाताले, महिलां खातीर त्रास जाताले. पूण आयज खंय तरी एक तेचो आळो घातलेलो आसा.